मुरगाव पोलिसांनी 80,000चो 800 ग्राम गांजा जप्त केला। बायना रावपी 26 वर्सां पिरायेच्या मोहम्मद आदिल शेखाक पोलिसांनी धरला। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। मुरगाव पोलिसांनी काल सांजचो 21 धरलेलो आसा, जे कडेन 800 ग्राम गांजा जप्त केल्लो आसा, नियरली 80,000चो। बायणा वाठारांत काटे बायणा हांगा तो हे गांजा जो 800 ग्राम जो डिलिव्हर करपाक येयल्लो आनी डिलिव्हर करतना खंय तरी PSI स्टँडली गोम्स आनी तशे वांगडी तेंच्यांनी धाड मारून ताका धरलेलो आसा आनी नियरली 80,000चो गांजा आनी तशे वांगडा मोहम्मद आदिल शेख हाका अरेस्ट केल्लो आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा की आनी कोणाक हो सप्लाय करतलो आनी कशा तरेन हो हांगा हाडटलो। त्या भायर आयज ताका रिमांडाक आतां व्हेल्लो आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा। Person will come to deliver consignment of ganja. Accordingly, we laid a trap and we apprehended one person by name Mohammad Adil Sheikh and found in his possession around 800 grams of substance which we suspect to be ganja. He could not produce any documents of the said possession. Accordingly, he was placed under arrest and further investigation is in progress. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।